जुआंच्या दुसऱ्या अध्यायांत पियेता तितलो उंचीवायेन दिल्लो जेजू 6व्या अध्यायांत लोकांक पोटभर वाडटा. सुवार्थेंत जुआंव जेजून लोकांक वाडल्लें अचर्ये सादे भाशेन अशें विवरिता. जेजून उंडे घेतले, देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले, तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो, ते सकड दादोशी जेवले. तितलेंच हांगासर वाडटेले वा वांटतेले शीच न्हय बगर जेजूस. कसलींच सिंतिमेंतां हांगासर नांत. लोकां जम्याक पळयतच पयलेंच आपणे चिंतले परी जेजून लोकांक दादोशी वाडले. लोक ताका राय करूंक भायर सरलो. कित्याक लोकान जेजू थंय अरण्यांत मान्न दिल्ल्या महान प्रवादीक मोइजेक वा येवंकासच्या मेस्सियाक देखलो. दोंगरार सुरू जाल्ली आयची सुवार्ता आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळिल्लेंच तो एकलोच पळण परत दोंगराक गेलो म्हणून दोंगरारच आखेर जाता. कित्याक तो पडलो? सुवार्थेच्या शेवटाक जेजू पिलाता लागीं म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणटना हाचें कारण आमकां कळटलें. लोकान पोटभर जेवल्लें अचर्ये जुआंवच्या 6व्या अध्यायाक चावी म्हणलें बिलकुल आमी विसरूं नये. 6वो अध्याय सगळो खानाचेरच आदारून आसा. लोक जेजूक राय करूंक सोदता पूण तो पळता. आमी चिंचे बरी तो जायना, ताणें चिंचे बरी आमी जावंक जाय. तोच वाडटा पूण तोच कान कळोवंक आनी वळखूंक आमकां गटाय जाय. देखूनच हें अचर्ये हें पोटभर वाडप.